पणजे बस स्टँडा लागसार मंगळारा विचित्रच ॲक्सिडेंट जालो। पर्वरे सावन येतले एंडेवर गाडी रस्त्या कडेन पार्क केल्ले मोटारसायकलींचेर चडयली। मोटारसायकली मुखार बॅरिकेड्स आशिल्ल्यान लुकसाण तितलें जालें ना। 16 मोटारसायकलींचें लुकसाण जालां। थंय पार्किंगाक सुवात नासतना रस्त्या कडेकूच लायनीन मोटारसायकली लायिल्ल्यो। एंडेवराच्या ड्रायव्हराक आनी रस्त्या कडेक आशिल्ले एकल्याक मातसो मार लागलो। एंडेवर गाडी रस्त्याकडेक पार्क केल्ले मोटरसायकलींचेर चडयली। 16 मोटरसायकली रस्त्यार आडव्यो घाल्यो। रस्त्याकडेक आशिल्ले योगेश हेदे म्हूण एकल्याक मार लागलो। गाडयेच्या ड्रायव्हराकूय मार लागला। तो टायट आशिल्लो काय म्हूण पुलीस तपासतात। 16 टू व्हीलर व्हेकल डॅमेज जाला एक्सिडेंटान आणि एक स्पोर्ट्स येतो ही गाडी आणि एक पर्सन इंजर्ड आहा आणि ताका जीएमसी नेला ड्रायव्हराक आणि ताका बाकी कित्याक मागीर जीएमसी वयतलो सांगता तो गाडी फोर व्हीलर चलयतालो तो पिऊन गाडी चलयतालो अजून काय आमकां मेळना। आमच्या पयलीं तो जीएमसी शिफ्ट केल्लो आहा ताका आता जीएमसी विजीट करतलो कळटलें कशें कितें आहा तें। आणि जी गाडी हाका पार्किंग गाडी लायला ही पार्किंग एरिया अलॉट केला ती आता व्हेरीफाय करची पडटली कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन। मोटरसायकली पार्क केल्ली ही सुवात पार्किंग सुवात म्हूण अधिसूचित केल्ली ना। बॅरिकेड्स घाल्ले ह्या रस्त्यार मोटरसायकली पार्क करून दवरूंक मेळटा काय ना ताची खंय पुलीस चवकशी करतले। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। झेडपी पक्षाची तिकेट मेळूंक नाशिल्ले एक बंडखोर आतां उबे रावंक लागल्यात। बंडखोरांनी आदले झेडपी अपक्ष म्हणून अर्ज घालूंक लागल्यात। लाटंबारचे बीजेपीचे शिल्पा नायका आड बीजेपीचो तुळशीदास गांवकार रावला। बीजेपी मोगो युती जाल्ल्यान मोर्जे मोगोची आनी आदली झेडपी श्रीमती मांद्रेकाराक तिकेट दिली ना, ती अपक्ष रावल्या। झेडपीकूय राजकीय पक्षांनी बंडखोरी सुरू जाल्या। बंडखोरांनी पक्षांक आव्हान दिवन अपक्ष म्हूण उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात केल्या। बीजेपी आनी मगोतल्या बंडखोरांनी मंगळारा अर्ज भरले। बीजेपी म्हणून बरी कितकेच वर्षां काम केल्या। त्या संदर्भात म्हाका जी कितें तिकीट दिता म्हणून सांगलेली त्या पद्दतीन काय झेडपीची म्हाका तिकीट तेंच्यांनी काय दिली ना। म्हणून आयज हांवें अशें ठरयलें की आयज जर म्हाका संदी आहा ती संदीचो जर म्हाका कोण फायदो दिवपाक तयार ना जाल्यार सगळ्या मतदाराच्या जिवार हांवें फुडें वचपाचें एक पावल उचललें। बीजेपी मगो युती जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान मोर्जे मगोक तिकेट मेळिना। थंयची झेडपी मगोची श्रीमती मांद्रेकारान अपक्ष म्हूण अर्ज भरलो। पेडण्या बीजेपीच्या दीपक कळंगुटकार आड अपक्ष राविल्ल्या तुकाराम हरमलकाराक बीजेपीच्या जीत आरोलकारान तेंको दिल्ल्यान पेडण्याय बंडखोरांचो आंकडो वाडटा। विरोधान काम केलें आमी कितें रावता हांगासर विरोधान काम करूंक ना म्हणून आमी रावता। पूण म्हाका दिसता विरोध कडक नाका विरोधी सारकी जाम जाल्ले हांव इतले मजगती सांकवाळे मगोच्या अपर्णा नायकान अर्ज भरलो। उत्तर गोंया प्रमाण दक्षिणेंतूय चडशा अपक्षांनी अर्ज भरल्यात। दक्षिण गोंय झेडपीचो आदलो अध्यक्ष मतदारसंघ डिलिमिटेशनाक लागून उमेदीन दिसना। डिलिमिटेशन केला न्हू एकदम रॉंग केला। आज गिरदोले लेडीज हाडलोले पयलीं एक्चुअली गिरदोले कसो दिसलो गिरदोले लेडीज हाडलोले आनी परत लेडीज करून आमगेले ते बाळ्ळी व्हरून घातला आनी एक पंचायत म्हगेली म्हाका दोन आसा ती कुतर घातली पूण सगळे आमगे म्हाका दोन गांवांनी म्हाका फोर्स केलो तो हिंगपोस म्हूण। बीजेपीचे उमेदवार बुधवारा अर्ज भरपाक रावल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयभर शिगमोत्सव नेटान सुरू जाला। देवाक नाल्ल दवरून नमन घालून धोल ताशे घुमपाक लागले। फोंडेच्या अंत्रूज शिगमोत्सव समितीन सोमारा म्हाळशेचे देवळांत नमन घालून शिगम्याक सुरवात केली। मडगांवां दामबाबा कडेन नाल्ल दवरून शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। राजकी फाटभुंयेर मडगांवां 2 समित्यांनी 2 शिगम्याक वेगवेगळे नाल्ल दवरल्यात। अंत्रूज मालात अंत्रूज शिगमोत्सव समितीच्या वांगड्यांनी म्हाळशेक नमन घालून शिगम्याक सुरवात केली। खेडेकार समाजान रोमटा मेळ घेवन नमन घाले। मडगांवात सरकारी शिगमोत्सव समितीच्या वतीन दामू नायकान दामबाबाक नाल्ल दवरलो। सरकारी शिगमोत्सवातले रोमटा मेळ आनी सर्ती 8 मार्चाक जातल्यो। सरकाराचो पुरस्कृत राज्यमान्य पुरस्कृत जो शिगमोत्सव आसा तो शिगमो 8 तारखेक जाता। मडगांव शिगमोत्सव समितीन खेरीज नाल्ल दवरून आपल्या वेगळ्या शिगम्याक सुरवात केल्या। नॉर्मली कितें जाता सरकारा कडेन डोनेशन मागिल्ली सरकारा कडेन स्पॉन्सरशीप मागिल्ली जाल्यार प्रश्न वेगळो आशिल्लो। सो हांगा क्लॅश करपाचोय प्रश्न येना डेटी वेगळी जागोय वेगळो सरकाराचें परमिशन जाय म्हणटा तें ओन्ली फॉर स्मूथ मुवमेंट ऑफ ट्राफिक आनी कांय नाका। पयर कार्नवाल जाला ग्रांट्स घेनासतना
आनी केप्यां ताका परमिशन दिना. सो हाका परमिशन दिवचेंच पडटलें. इट इज अ प्रेसिडेंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू जालें ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी मायनिंग पिपल्स फ्रंटान दिल्या. फ्रंटान पणजे रॅली काडून गोंय आनी केंद्र सरकाराचो निशेध केलो. दोन्ही सरकाराचे पुतळे लासले. आंदोलन गांवांनी व्हरपाचें फ्रंटान थारायलां. सरकार जाता जाता म्हणटा मात मायनिंग कितलो तेंपूच सुरू जायना म्हूण मायनिंगांतले लोक परत रस्त्यार देवंक लागल्यात. प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी गोंयांत जेन्ना आयलो त्याच वेळाचेर आपले सरकार केंद्रांत आयल्या बरोबर 100 दिसां भितर मायनिंग चालू जातलें म्हणून ताणें आश्वासन दिलें. मनोहर पर्रीकार गोंयच्यान धांवलो डिफेन्स मिनिस्टर जालो. आमकां खबर ना मायनिंग पीपल फ्रंटा ही केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारान केल्ली नाटकां काय म्हणून. मायनिंग पर्यावरण दाखले नेमके केन्ना मेळटले ते सरकारान सांगचे म्हूण फ्रंट मागता. मायनिंग वाठारांनी आंदोलन तापोवपाचें फ्रंटान थारायलां. पेपरावयल्या आश्वासनां कोता येना. इमिजिएटली गव्हर्नमेंट शूड इश्यू द नोटिफिकेशन. एनवायरमेंट क्लियरन्स जाला काय ना ते. आनी अशा सगळ्या धुवल्ल्या वातावरणात आमकां गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाक उपाय ना की हें आंदोलन परत तीव्र गोंयभर करपाक. आंदोलन आनिकूय खर जावं येता. महाराष्ट्रात 93 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. फॉर्च्युनेटली गोंयांत अजून 1-2 प्रकरणां जाली जाल्यार अजूनय हो आत्महत्येचो प्रकार जो आसा तो आमकां दिसता लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाडपाक सोदता गोंयकाराचेर. पूण आमी खंयच्याच मायन डिपेंडंट लोकांक आत्महत्या करपाक दिवचे ना. आमी हेंच्यो हत्या करपाक सुद्दां रस्त्यार येतले हें सांगपाक आज आमी ह्या शहरांत आज आयल्या. सुप्रीम कोर्टान मायनिंगवाली बंदी काडून वर्सां जायत आयले. बंदी एप्रिलांत काडिल्ली. केंद्रान निर्गत मिनावेली ड्युटी देंवयल्ली ना म्हूण पावणेर काडिल्ले मीन निर्गत करूंक मेळना. पर्यावरण दाखल्यांचे कांय धड ना म्हूण मायनिंग सुरू करूंक मेळना. मायनिंग केन्ना सुरू जातलें तें सांगपूय सरकाराक धड जमना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आतां घेवया एक विराम.